गणपती बाप्पा मोर्या आजी आमगलोटसची ವೇದಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯಂ ಹನ್ನಿ 21 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ये कुर्लाज गणपतीला पूजा करतसची तन्नी आमगले बालाजी मंदिर कुर्ला हज्जे पुरेत जावन आसाची तंगलगी आमगले गणेशोत्सवाचे महत्व अर्थ कोण घेवे GSB गणपती म्हणल्यार एक स्टँडर्ड येता विधिविधाना ಬಗ್ಗೆ सो तुम्ही इतलं व्हड जबाबदारी 21 वर्ष जगून करतसच सो तुमगेले एक्सपिरियन्स तुम्ही आमगलोट शेअर करत मुंबईंतू तंतू गणपतीला एक आराधना म्हणले सगळे समाजांतू एक पंचतत्वाचे एक आराधना रूपी आराधन तसल ते आराधना करतना मुंबईंतू थंतई मस्त गणपती असत तशी आमगेले समाजाचे गणपतीची 3 गणपती आसा एक वडालांत आसा किंग सर्कला आसा कुर्लांत आसा आणि तिन्ही जागेरी गणपतीला आराधनेचे विधिविधान एक विंगड रूपार तंतू प्रत्येक तिन्ही जागेर एक विशेषता आसा हे सगळ्यांक आतां मुंबई जनांक मस्त जना ते अनुभव जालो आसा वाशिंतूय ॲड जाला वाशिंतूय आतां प्रारंभ जाला थंय आतां 1.5 दिसाची गणपती करताची तशी आमगे समाजाचे खंय जन आसा की ते सगळे करता आसाची जाल्यार प्रत्येक जागेचेर आतां वाशिंतू कुर्लांतू वडालांतू तशी किंग सर्कलांत प्रत्येक जागेत एक विंगड विशेषत आसा थंय तांगेले पुजा क्रम एक विंगड आसा तशींची थंय एक देवालय एक सानिध्य म्हणटात आतां आमी किंग सर्कल आमगेले समाजात ते तांगेले एक बोर्डार पळयतात नवसाला पावणारा देव म्हळ्यार मराठीन ते एक म्हणणी ती एक कोण एक देवाल चरणार एक आंगवण सांगूंक घेत की ते आंगवणाक तो पावतालोची हें खंडिताकय थंय मात्र न्ही इवन वडालांच्या कुर्लांत हांगा परमपूज्य आमगेले प्रेमळ गुरुवर्य सुधीन तीर्थस्वामी आशीर्वादपूर्वक हांगा वेंकटरमणा प्रतिश्ठ करून ते तिरुपती वैभवांक दिवका म्हण देवाले प्रार्थना केलेली तेच प्रमाण तो देव दिता आसा ताची सुरवेतकुनूची आमगेले सभा म्हळ्यार कुर्ला चंबूर घाटकोपर हाजे फुडें मस्तिनान सांगिल्लें आसतलें जनांक कोट्ट जावचें एक साधना एक स्थान गणपती आराधना करूची तांणी प्रारंभ केलो 4 वर्सांची एक हे जाग घेतलो आत्तां आमी खंयच्या जाग्यार बसलेच की त्या जागेर ते देवाल एक मंदिर देवा स्वामी निर्माण करून आमकां सगळ्यांक वट्ट जावचें आमगेले म्हणलें एक जाग जालो ताजे नंतर हांगा हाजे गणपतीले कारण कशें म्हळ्यार प्रति वर्स तेन्ना 6 गणपती आशिल्ले खंय म्हाका हें गोत्ता म्हळ्यार हांव आतां 96 करून 21 वर्स जालें म्हणजे 21 वर्स अशें आसतना हांगा गणपतीले हे मिगेल अनुभव कशी म्हळ्यार हांगा 21 वर्स करून प्रति वर्स कोणी बट फुडले वर्स आमी देवाले मागिल्ले देवान आमकां अनुग्रह केला तशान ह्या वर्स मुगे लेखाक आमी हे समर्पण करताची देवान स्विकार करता अशें म्हण देवाला एक प्रार्थना करून प्रसाद दिया तशी मस्त चेरडोवन नातिलें चेरडोवन जालेलें आसा काम नातिलें काम येयलें आसा तशीच कसलें एक विवाह कारण जाय नातिलें हरडेक म्हणटात आमी तसल ते जाय नातिलें समेत हरडेक जावन तांणी दंपती सहित येवन सेवा केला शिकलेची कामना देवालय प्रार्थना करून प्रसाद घेतलो तांकां काम मेळ्ळें मुखार वर्स तांणी काम मेळ्ळें पूण संतोशार तांगेलें कसं की एक देवालय चेडा समर्पण करचें तें तांणी केलां तशींची शिक्षणांत मस्त जन भटमा माक्षसाची कसं करता म्हूण कळना देवालय मगून गंध प्रसाद दिवचो ताका सांगचें हे घेवन तुगेलें शिक्षणाचें कसलें एक बॉक्स की चील की आसा तातूंत दवर आनी ते गणपती अथर्वशीर्ष म्हणा अशें म्हण एक हांगा बैसून एक जागेर देवालय येद्रा बैसून सांगिल्लें देवान सत्य कोण चलोवन दिला आजे की आतां चलयतास अशी प्रत्येक जागेचेर किंग सर्कलांत मस्त अनुभव जाला वडालांत जाला कुर्लांत विशेष जावन देवालय आनी मंदिर हे दोनी आसचे वचून हाजे एक 4 वर्सां फुडें हांगा हाजे एक स्वर्ण महोत्सव गणपतीला आराधनेचे गोविंदाच्या घरी आला गणपती बाप्पा मोरया अशी म्हणल्यार एक स्लोगन मराठींत वेंकटरमणाल जागेर गणपती आयलो अशी म्हणल्यार एक ते एक प्रारंभ जालो तातूंत जाल्यार देवान चांग रुपार करून घेतला आतां जाल्यार हांगा मस्त वॉलंटियर स्वयंसेवक आसाची तांगेलो बापूस आसाची तांगेलो मालगड आसात तांणी जाल्यार हांगा मस्त सेवा केलेली ते तांगेलो बापसून सेवा केलेली तांगेलो चेडूं हांव मेळ्ळा आ चेडूं जाल्यार मस्त जाणा रोटका मार आसाची पळय तांच्या मुंडनी शाल घाला
जाल्यार तांगेले व्हड व्हड पोस्टार आसून आजिकय हांगा देवाल सेवा म्हणून करताची भक्तीन श्रद्धेन करतात तातूंत प्राय जालेले दा सान्न आनी म्हण कसलें ना पुरादन ಒಟ್ಟು ಮೇಳು ಉಲ್ಲೈತಾನೈ ಚೆರಡು ವಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಗಡ ಜಲಾರಿ ಚೆರಡು ವಾಲೆ वरीच अशी एक प्रितीन मोगानी देवाल सेवा म्हणून अशी करता आसाची अशी त्या देवाल अनुग्रहान स्वामीला आशिर्वादान जाल्लेले आसा आनी मुखार सुद्दां अशीची जातले म्हण खंडीत भरवस आमकां आसा तो देव खंडीत चलोवन दितलो अशें म्हण सांगून मुगेल दोन उतरां हांगाक लाभ्यात. धन्यवाद त्रिविक्रमाचार्य माम. अशीची तुम्ही आनी मुखारी वर्सान वर्स देवाल पूज करून आमकां आमगेल जनांक ताजे पुण्य ताजे फल मेळचे तशी कोण दिवं का म्हूण तुमगेले एक विनंती करता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगळमूर्ती मोरया. आम्ही आज GSB सभा KCG बालाजी मंदिरांत आसाची आमगेलो आसाची आमगेले जनरल सेक्रेटरी मुंबई प्रदेशाचे विनायक कामत माम BJP दखून त्यांनी वर्स हांगा कुर्ला गणपतीक विजीट करतात महागणपती वर्स विजीट करताची. सो विनायक माम तुम्ही कितले वर्स दखून हांगा येता आसाची तुम्ही फॅमिली वट्टू कसन तुमगेलें पार्टिसिपेशन म्हागे ल्हान न्हू 2014 गेलो तेगे सुरू एक मागीर एक 40-45 वर्स हांगा रेगुलरली गणपती देव बसयतलो 5 दीस कंटिन्यूस सकाळ तकून सांजोळटा हांगा सेवा करता घेतलोची आनी आमी हांव म्हगेल फूल फॅमिली म्हगेल मालगड भयणी इवन म्हगेल भावज येतात तो US तकून आयले तो एवरी टायम ते घर तांकां USान तो 1.5 दिसां तांकां गणपती घरकट दवर न्हू नेक्स्ट डे तो हांगा येता आनी फर्स्ट डे तो हांगा येवन विजीट करता कुर्ला गणपतीक दर वर्सी. कंडापटे कार्णिके गणपती तुम्ही फॅमिली दखून नमगून येयले म्हणून आयकलो तुम्ही ताजे विशय कसं नाही आमगेल्या ऑडियन्सा सांगता म्हणून इश्ट पडटा की नाही पळय आमगेलो कुलदेवी मामाय गणपती शिराळीचो आनी आमकां गणपती वयर मस्त आसता तसो आनी आज ते आमी म्हळ्यार हांव मुंबय येताना कांय नाशिल्लो हांगा येवन ते मुंबयन पुरा एस्टाब्लीश जावन आमी पुरा तांग शिकून आज पर्यंत हॉड जाल्लींची इवन आमगेल 3rd जनरेशन आमगेल चेडणू तांग शिकल्यांची म्हगेल मालगड बहिणी दुवे डॉक्टर आसा म्हगेल पूत इंजिनियर आसा म्हगेल धाकली बहिणी तांणी USान आसा तांणी तो एक तेगेल पूत पायलट आसा आनी एक डॉक्टर आसा तर आमी पुराय देवाक नमगेल्यांचे आनी त्या देवान आमकां आसता बरकत मस्त केल्ले पूण आमी दर वर्सी हांगा न चुकता येताची आमगलोट्टू हांगा GSB सभा KCGंतू गणेशोत्सवाक सुगुण माय आयल्याची तांणी पुरा कडेन आमगेल समाजा कामांतू पूरा विशयारी दयसर शारद आसो दयसर मठ आसो GSB सेवा मंडला गणपत आसो वाशी देवस्थान आसो पूरा कडेन वसंत महोत्सव खंयचेय विशयाक तांणी GSB समाजाक सपोर्ट केला बॉम्बेंतू आनी तांणी सपोर्ट मात न्हय तांणी त्या फंक्शनांतू पार्टिसिपेट करून आमकांय उमेदेरी फंक्शन पुरा चंदायर करची तशी सपोर्ट करताची. आज तांगेले आमी 2 उत्तर कुर्ला गणेशोत्सवा बग्गे आयकुया. सुगुणमाई नमस्कार वेलकम. तुम्ही वर्स गणेशोत्सव येताची म्हणून आयकलो कितले वर्स दखून येता आसाची आनी तुमगेलो एक्सपिरियन्स कसो आम्ही व्हडलीक जायतलो कोणून सांगे येवच्या सूर केला म्हळ्यार आमकां बॉम्बे आयिल्लो सुरवेक खंयचेय मस्त गुर्त नाशिल्लो जाल्यार आमगे सुरवेचें देवस्थान या वेंकटरमण गोविंदा तसं एक प्रितीच आमगेले वेंकटरमणान हांगा गणपती म्हणटाना आमी प्रितीर वर्सान वर्स येवचे सेव करची. हांगा एक स्वाम्याले चातुर्मास जालोलो आदर्श गृहिणी विशय उल्लोच्या सांगिल्लें तें आमी उलयलें ती त्या गोविंदाल दयेन आनी त्या गणपतील दयेन स्वाम्याल दयेन. सुगुणमाई तुमगेले हांगा येवन देवाल कार्णिके विशयारी देवाल तुम्ही पांय पडून वर्स येताची पांय पडून ताचे विशयार कसं एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करू हांगा येणार कामत मामो बंडार मामो पुरा आमगेलें जन प्रितीर आमकां पुरो दखून स्वागत करचें. हें कृष्णान म्हणल्या वरी स्वागत गोपिका केलेलें तशें हें आमगेलें देव आमगेलें जन इतलें स्वागत करता ती प्रितीर आमकां हांगा आदरान स्वागत करता. खुशी त्या देवा पळयल्यार आमकां पुरो हसनमुख आनी आमगेलें लेकीन पुरा कार्य जालां. मुगेल 2 चल्ल्यांकय सांगिल्लें तसं लायक लेकला भशेन लायक सुन्न मेळ्ळें म्हाका दुवेक लायक रितीर हरलेकांनी जावन नात्र मुगेल मनाचे पुरा इच्छा देवान पुरा केला. बंबई म्हळ्यार गणपतील गांव पुरा गल्लींत गणपती आसता. आमगेल्या GSBची गणपती मस्त आसा KCGंत आसा सेवा मंडलांत आसा
यशीची ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमकां सगळे सांगू इश्टपडटा सेवा मंडळाच्यो गणपती तशेंचे पूर दपून सकडाल मनोकामना पूर केलेलोच आमी वडाला मठा जाल तिकडे वता ती थंय लायक रितीर चलता आनी वाशीन चल तिकडे 2-3 वर्स केला जाल्यार आमकां हांगा लागीं जाता न्हय म्हूण आमी चड हांगाची येवचें आनी हांगा एक 2-3 गणपती आतां बोरी विलीन तूं एक आसा जाल्यार आमगेलो हो सोडून जायना आमकां रक्षण केलेलो हो तें न्हय म्हणून वरदायक हो सिद्धिदायक तशें करून आमकां हो अत्यंत प्रिती धन्यवाद सुगणबाई तुम्ही येवन आमकां हाजी पुरो माहिती दिल्या गणपती बाप्पा मोरया आजी आमगलो टसाची राधाकृष्ण भटमाम हांनी मलमा मलवरीची एक फाउंडर मेंबर हांगाचे आज तांणी आमगलो टायलेज कसले म्हळ्यार गणेशोत्सवा ಬಗ್ಗೆ उलोवचे तांणी हांगाचे वन ऑफ द ओल्डेस्ट वॉलंटियर स्वयंसेवक राधाकृष्ण भटमाम वेलकम तुम्ही तुमकां टायम काडून आमकां गणेशोत्सवा ಬಗ್ಗೆ कुर्ला गणेशोत्सवा ಬಗ್ಗೆ थोडे माहिती दिवका हें कशी सूर जालेलें हांगा गणपती आमगेली गणपती साधारण 54 वर्ष फूट सुरू जाल्या आज ही गणपतीक 54 वर्स जाले आनी गणेशोत्सव करचे मुख्य कारण म्हळ्यार परगांवांतून येवन बॉम्बेंत जीवन करतल्यांक तांगेले म्हणलें एक संसार आसका कुटुंब आसका म्हणून आमी सगळ्यांनी उट्ट मेळका म्हणले घोस्कर उद्देशान ही सब तयार जाली ही तयार जाले मागीर जेन्ना उट्ट करचें म्हणलें एक भावना आशिल्ली मागीर आमी सर्व एकादशीक भजन शेनवार भजन अशें करून जनाक उट्ट करून प्रयत्न केले मागीर तशी करतना आमगेलो मालगाड्याल आशिर्वाद आशिल्लो स्वाम्याल प्रेरण आशिल्ली त्या निमित्तानी आमकां जना उट्ट करचे घोस्कर एक निमित्त जावपाक आशिल्लें म्हणून आमी गणेशोत्सव सुरू केलो गणेशोत्सव म्हळ्यार आमगेले भक्तीन श्रद्धेन पूजन करचे देव आमगेल्या कुटुंबाक व्हड देव संपूर्ण समाजाक व्हड देव त्या देवाक आमी हांगा हाण बसकारान जनाक हांगा येवत तशी बालाजी मंदिरांत येवत तशी आमी वेवस्था केली सुर्यक आमगेलें बालाजी मंदिर नाशिल्लें ही सभा चेंबुरांत तयार जाली चेंबुरा तकून मागीर ही कुर्ला चेंबूर घाटकोपर ह्या परिसरांत वाडली आनी कुर्लांत एक जाग घेवन हांगा हें मंदिर आतां तयार केलें आज मंदिराचें स्वरूप सकड जन पळयत आसची आमगेल्या समाजाचे ह्या वस्तींत राबतले जन ಒಟ್ಟು जावन गणेशोत्सवा वेळार प्रतिश्ठे वेळार हांगा येवन ते देवाला सेवा करतात आनी तांणी केलेल्या सेवेन तो देव तांकां त्या प्रमाणे तांणी निमिल्लें मागीर ताणें दिल्लेलोच आनी हो अनुभव आमकां आयिल्लोच तांणी येतान शक्ती देवाला सेवा केल्या काही जणांनी तांगेलो अनुग्रह देवाला अनुग्रह जाल्ली म्हणून कोणी भांगरा किरीट कॉन्ट्रिब्यूट केला रुपयाचें सिंहासन दिलां तशींची देवाला वैभव वाडोवन दिला दर वर्सान वर्स देवाला वैभव वाडतस आनी जनांक पळोवच्याक एक आनंद जातस सर्वांनी सर्व समाज बांधव आमगेले हांगाचे गणेशोत्सवाची वाट राखला म्हणजे वाट राखताची आनी 5 दिवस येवन तागेली सेवा मनानी करताची